श्री हरि गुरुभ्यो नमः. मुल्की नरसिंहदेवाक पायं पडतची आमगेले काशी मठाचे संयमेंद्र तीर्थ स्वामांक वंदन करतची. आयचे आमगेले 7 नी 8 श्लोक सुरवे अध्यायದ कोण ಎದ್ದೊಳ್ತಾಯಿ ಜಲ್ಲಲ್ ತಸಲ ಏಕ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ दुर्योधनान द्रोणाचार्याक पांडवाल दिक्कान अशिल तसल युद्धभूमींत कुरुक्षेत्र युद्धभूमींत कोण पुराय युद्धाक रबलांती सेनाधिपती जावन ಹೊಡ್ಡೊಡ್ಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸತಿ ತಗೆಲ್ ದಿಕ್ಕಾನ ता विषय ಅಂತೂ विस्तार जावन द्रोणाचार्याक सांगता. तशीची तगेल विषय ಅಂತೂ तो उणे पण दाखोंदीन आता 7 श्लोका कसं जात म्हणून आम्ही ऐकूया. अभय प्रसाद आता तुमगेलेद्राक 7 श्लोक सांगता. ओम अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. Duryodhana says, equally strong is our army with all principal generals. It's not only Pandavas, even Duryodhana has his own army which he wants to recount the names and remind Dronacharya about it. Dronacharya तो सांगतार सामगेल दिक्कान कोण पुराय युद्ध अंतू असती दुर्योधना दिक्काक कौरवाल दिक्काक आव तुका ತಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಪಸ್ तुका सांगता पळ कोण म्हण ऐक म्हण सांगता. आता 8 श्लोक मी ऐकूया. भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तदैव च. द्रोणाचार्याक सांगता तो दुर्योधन, in our army there is yourself Dronacharya, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna and Somadatta's son Bhurishrava, who are all victorious people. आणि पुराय भारी एक बलवंत जावन आशिल्ले महान वीर आमगेल दिक्कान आसती द्रोणाचार्य म्हूण दुर्योधन सांगता कोण पुराय तूची द्रोणाचार्य तूं आस आमगेल सायडाक. तशीच भीष्म पितामह आमगेल सायडा आस. कर्ण अर्जुनाक समासम जावन आशिल्लो कर्ण आमगेल दिक्का आस. दुर्योधनाला आप्त मित्र तो कर्ण कुंतीलो पुत्र आमकां पुराय जाणां कळ्ळल तशी सूर्यदेवाक जल्लल तसले पुत्र कुंतीक. अश्वत्थामा विकर्ण आणि सौम्य दत्ताल पूतू भूरिश्रवा आणि पुराय जन भारी विक्टोरियस पीपल म्हळ्यार भारी एक तांणी जाल्यार एक पराक्रमी जावन आशिल्ले सेनाधिपती आनी युद्धाक मस्त निपुण जावन आशिल्ले जान आमगेल दिक्का आसती म्हूण दुर्योधन आश्वासन ताकाच समाधान करून घेतारस. ह्या 8 श्लोकाचे अर्थ. आणि मुखारी आनी लायक एक सुरवे अध्यायांतू एक दुर्योधनान सांगचे तसल्या पुराय पांडवाल दिक्कान तगेल दिक्कान पुराय कोण पुराय युद्धांत तसं म्हण सांगतर वता. तशी मुखार वता वता अर्जुनाक तगेले लेखतल्या विशयांत ताका बेजार एक जावचे आस. अयो हांक पुराय हांव आतां मारूं वतमो हांगेलोटी युद्ध करूं वतमो म्हण. आनी आमी मुखावेल श्लोकांत ऐकुचार आसती. तशीची आतां पायणे परां 23 तारखेक म्हळ्यार शेनवार गीता जयंती आमगेले कृष्णान पार्थसारथी जावन आशिल्ले कृष्ण अर्जुनाक ताका गीतोपदेश दिलेलो तसले पुण्य दीस. त्या दिसाक एक विशेष जावन आशिल्ले गीता ध्यान स्तोत्र तुमगेले मुखार प्रस्तुत करचार आसती. आमी अभय प्रसादांनी हांव कोरनू हें गीता ध्यान स्तोत्र सांगता ती. तशीच ते दिसू आमगेले चेन्नई GSB सभाभवनांतू एक विशेष जावन आशिल्ले प्रार्थना पूजा सत्यनारायण पूजा. तशीची 1 घंट्याक देवाक आरती जावन फलहार व्यवस्था केलेले आसा. सर्वांनी ते चेन्नई कोण पुराय जावन आसा ती ते समाज बांधवान वचुका
तशीच विंगविंगड आमगेर GSB समाजांत गीता जयंती चंद रितीर विशेष रितीर एक आयोजन करता ती आमी तांतू काही आमगे लग्गी स्थळार गीता जयंती जत्तरस काही तर आमी भगवद्गीते विशयांत त्या विचारांत आमी उट्ट मेळटा ती जल्तीतलो आमी उट्ट मेळून ताजे पुण्यफलाक भागी जावया. पुराय जनाक सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद.